राज्यातल्या गावडा, कुणबी आणि वेळीप ह्या आदिवासी समाजाक विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपी कायदो लागू करपी अधिसुचोवणी केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयान जारी केल्या. हाका लागून आदिवासीं खातीर विधानसभा मतदारसंघ आरक्षीत करपाचो भारतीय वेंचणूक आयोगाचो मार्ग मेकळो जाला. गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीक आरक्षण दिवपी गोंय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व कायदो 2025ची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. आश्वासना प्रमाण केंद्र सरकारान एसटी आरक्षण कायद्याची अधिसुचोवणी जारी केल्ल्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान हे अधिसुचोवणेक येवकार दिला. तशेंच मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हांचे उपकार मानल्यात. आता विधानसभेत एसटी खातीर मतदारसंघ आरक्षीत करप शक्य जातलें अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. एसटी रिजर्वेशन हे विधानसभेत पास जाल्ले, लोकसभेत पास जाल्ले आनी एसटी रिजर्वेशन मेळचे म्हणून गोंय सरकारचो म्हाजो प्रयत्न आशिल्लो. हांवें एक्सपडायट करपा खातीर जायते फावटी हांवें मिटिंग्सूय घेतलेल्यो. तर वचून त्या सांगला त्या प्रमाणे हांवें म्हणटलें की ह्या दिसांनी केन्ना तरी एसटी रिजर्वेशन येतलें. सो ऑलरेडी सर्कुलर जो आहा पयलो नोटिफिकेशन, हे नोटिफिकेशन काल रिलीज जालें 6 ऑगस्टांतल्यान. हे प्रोसेस फुडलो जो आहा तो सुरू जालो. एसटी रिजर्वेशन लागतलें. मजगतीं एसटी आरक्षणाविशीं राज्यातल्या एसटी फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्री सावंताची भेट घेतली. काणकोणचे आमदार आणि मंत्री रमेश तवडकार हांणी ह्या अधिसुचोवणेक येवकार दिला. फुडल्या 2 म्हयन्यांत आरक्षणाची प्रक्रिया पुराय जातली अशें तांचें म्हणणें. उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप तशेंच हेर एसटी फुडाऱ्यांनी ह्या अधिसुचोवणेक येवकार दिला. बरीचशीच वर्सां म्हणजे एक पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो डिमांड आमचो पेंडींग आशिल्लो आनी त्या संदर्भात ते विशय आसा तो भारत सरकार की आमचे माननीय पंतप्रधान आमचे तशेंच आमचे होम मिनिस्टर अमित शाह जी आनी गोंय सरकारचे सुद्दां प्रयत्नशील आशिल्ले आनी वेळ जरी जालो जाल्यार काल रातचें नोटिफिकेशन आयलें. त्यामुळेच हे सगळे गजाली म्हणजे हांव एज अ ट्रायबल मंत्री ह्या नात्यांतल्यान सगळ्या प्रोसेसांक आशिल्लो, सगळ्या फॉलोअप करपाचें आशिल्लो. म्हणून आज आमी सगळे लिडर जे आसा न्ही की आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां थँक्यू म्हणपाक ते मुद्दम आयिल्ले आनी त्या संदर्भाचे डिटेल जे आसा आमी समजून घेतले. म्हणजे प्रोसेस ज्यो कशी आसा आनी फुडल्यो ज्यो प्रोसेस आसा सादारणशे 2 म्हयन्याक सोंपूं येता. त्यामुळे ह्या नोटिफिकेशनाचें आमी स्वागत करतात आनी स्वागत करता आसतनाच माननीय पंतप्रधान अमित शाह जी तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नायक हांचे सगळ्यांचे आमी आभार व्यक्त करता. एकदांचो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो मूलभूत अधिकार आशिल्लो तो भारत सरकारान बाकी सगळ्या दिसांनी तो दिल्लो आसा आनी ज्यो फुडल्यो प्रोसेस आसा न्ही सादारणशे आतां मुख्यमंत्र्यान समजून घेतले आमी की फुडल्यो प्रोसेस 2 म्हयने ते 2.5 म्हयन्यामध्ये सोंपतल्यो. जे काय मूलभूत अधिकार दिनात किंवा ताची प्रोसेस करिना म्हणून ती मुवमेंट अप टू बाळ्ळी आंदोलन पर्यंत ती पयली आनी तातूंत 2 युवक आमचे शहीद जाले. म्हणजे सगळ्या लोकांनी भरपूर सहकार्य केलें आसा. म्हणजे ती एक दुर्दैवी घटना आमचे 2 तरुण गेले. म्हणजे हांव अशें म्हणन तर की तांच्या दोगांचे बलिदानाचे प्रचिती म्हणूनच ज्यो आसा न्ही ह्यो गजाली आसा आज आमकां मेळपाक जाय आसा. तांकां कशेंच आमी विसरूंक शकना. आनी त्या नंतर 2012 हांव स्वताक मंत्री आशिल्लो ट्रायबल अफेअर आनी ज्यो आज अनेक स्किमी ज्यो केल्यो की जे अनेक डिमांड आशिल्ले फुलफील करता आसतना आज हो शेवटचो डिमांड आशिल्लो की तो म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशन. तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळो आसा. 2003 ऑनवर्ड जे मुवमेंट आसतले वेगवेगळे ऑर्गनायझेशन आपल्या मुवमेंट करतात ते सगळ्यांचे सुद्दां आमी हे फर्स्ट नोटिफिकेशन काडपाक सगळ्यांचे सुद्दां आमी अभिनंदन करतात, त्यांची याद करतात आणि असेच सगळ्यांनी आपल्याला कम्युनिटी खातीर एकठांय रावतात. जे नोटिफिकेशन आमी जे डिमांड करताले ते आमी म्हणटाले न्ही फक्त 4 वयचे नोटिफिकेशन. सो ते आतां तांच्यांनी हे केल्लें आसा, नोटिफाय केल्लें आसा म्हणजे डेट ऑफ अपॉयंटमेंट म्हणटा ती. आणि दुसरी गोष्ट तुमी एक लक्षात घेवपाक जाय म्हणजे जवळ जवळ वर्षभरान हें आसा न्हू हो हें जाल्लो आसा कळ्ळें न्ही डिसिजन घेतलेलें आसा. सो वी वेलकम दॅट. आणि आता कितें आसा लास्ट जो स्टेप जो आसा आतां इलेक्शन कमिशनाचें तेंचें काम आसा तें आनी आमचें म्हणणें इतकें नासा कळ्ळें न्ही. अजून ते अशें म्हणना आमी विक्ट्री आयलो म्हणून कळ्ळें न्ही. जेन्ना म्हणजे लास्ट हें पर्यंत तो जातलो आनी नोटिफाय जातले खंयचे तेन्नाच आमी म्हणटले की बाबा हें संपूर्ण तो हें आसात जालें म्हणून. सेमान ते कितें प्रोसेस आसतले कळ्ळें न्ही फुडलें आतां हें जाल्या नंतर ते तेणी आमकां एक्सप्लेन केल्लें आसा. आतां सद्या आमचें कितें आसलें 13 तारखेचो आमचो जो हें आसा आमी एक आमचो आक्रोश जो आसा आमी आझाद मैदानाचेर आमी करपाचो आसलो
आमच्या गांवांनी आमच्या मिटिंग चालू असल्यो कळ्ळें न्हू हो तांकां आतां वता न्ही रिपोर्ट वता न्ही रिपोर्ट केल्या नंतर कळटा बाबा ग्राउंडाचेर कितें चल्लेलें आसा मुवमेंट सो सरकारचे प्रेशर आपल्याक इम्पॉर्टंट म्हणटा तुमी आसूंकूच जाय 15 तारखेचें आमचें डिसिजन जावपाचें आसा आतां मेळटलें. आमी मेळटलें मुख्यमंत्र्यांनी कितें सांगलां बी फाटीं ना, कितें ना, ना, तें कांय तशें कांय उलोवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.